Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आजचो 29 मार्च आणि कालचो 28 मार्च हे दोन्ही दीस अख्ख्या देशाचे कामगार 10 सेंट्रल ट्रेड युनियन्स आणि शेतकरी संघटना त्याच्या बरोबर मिळून आम्ही संप केला. या 2 दीस देशव्यापी ह्यो संपात तेणी भाग घेतला. आम्ही गोंयच्या लेवलाचेर आणि गोंयच्या राज्यांत ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन कामगारांक उलो दिलो आणि तुम्ही पळयतात कामगार कशा उर्बेन या संपाक त्यांनी पाठिंबो दिला. वेगळे वेगळे क्षेत्रांतले वेगळे वेगळे उद्योग धंद्यांतले कामगार आयज हांगा हाजीर आसात, या मंचार हाजीर आसात आणि आपलो तेंको या ऑल इंडिया स्ट्रायकाक, ऑल इंडिया जनरल स्ट्रायक जो या प्लॅटफॉर्म ऑफ ट्रेड युनियन्सान पुकारलेलो ताका पूर्ण पाठिंबो म्हणून आम्ही हांगा उबे रावल्यात. मेन मुद्दे जे आसात, सरकारान कामगार विरोधी केल्ले कायदे फाटी घेवपाक जाय. एका कामगाराक एका म्हयन्याक मजुरी म्हणून मेळोंक जाय. अकुशल कामगाराक आमी म्हणला कमीच म्हणल्यार 910 रुपया दिसवाडो आसपाक जाय अशें आमचे डिमांड आमी घाल्यात. आणि त्याच बरोबर आमी सरकाराक मागतात आणि फुडली चळवळ आमी फुडें चळवळ आमची आसतली. ही चळवळ थांबची ना.